आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. लायफलायन फाउंडेशन आणि ओपन डेस्टिनेशनान पहिल्या बॅचान 10 भुरग्यांक फ्री कंप्युटर एज्युकेशन दिला. तांकां सर्टिफिकेटी वाटपाची कार्यावळ शेनवारा जाली. Open Destinations, along with Lifeline Foundation, Panjim, are very happy to announce that we've successfully completed the first batch of our computer literacy program. This is part of our corporate social responsibility program, and we would like to continue this going ahead, and would like, more partners approaching us and supporting this program. In the first batch, we had 10 kids from different parts of Panjim, which included Pororim and Chimbal, that took part in this program. The course ran for about 4 to 3 weeks, and the kids kind of learned different programs and courses in Microsoft Word, including HTML. The kids were kind of sourced by this Lifeline Foundation, and I think we are very happy and thankful for their collaboration. मडगांवतल्या सुमार 10 स्कुलांतल्या भुरग्यांक लिटल पुलीस व्हॉलंटियर्स स्किमी अंतर्गत पुलीस स्टेशनाचेर ट्रेनिंग दितात. खास करून गुवळी वखदाचेर तांकां चड म्हायती दितात. मडगांव वाठारांतले जवळ जवळ 10 स्कुलाच्या भुरग्यांक आपयले आसा अंडर लिटल पुलीस स्कीम. सो ते भुरगे हांगा येयल्या उपरांत आमी तांकां संडेचो ड्रग डे मनयतात, तेचे बद्दल म्हायती दिली. ड्रग्साचे परिणाम कितें, ड्रग्सांक कितें त्रास भुरग्यांक त्रास जाता आमी तांकां वळख करून दिली. सो हेचे फुडें आमी तांकां क्लासीस दवरलेले अबावट डिफरंट टायप ऑफ क्रायम्स, क्रिमिनल्स हेंची म्हायती दितले तांकां, आनी तांकां आमी लिटल पुलीस म्हणून बरो समाज घडोवपा खातीर यूज करतले. वास्को दीप विहार स्कुलान वर्ल्ड नार्कोटिक्स डे निमतान एक रॅली आयोजीत केल्ली. सुमार 300 भुरगीं वांटेकार जालीं. We, the students of Dipvihar High Secondary School, are conducting a rally over here at the Vasco Municipal Council, and we appeal to your people that do not smoke, take drugs, and have alcohol. As we all know, 26th June is celebrated as the World Anti-Narcotic Day. In order to represent that, the students of Dipvihar are conducting this rally. So the ill effects of drugs and all, as we all know. So in order to make people aware, we are conducting this rally. Bad effects, using tobacco and all. It's like they get cancer, they suffer from various diseases, and because of that, their families also fall in trouble. It's really a bad concern. It's like children have to leave all these things. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेस्टर्न बायपासात येवपी सुवात शेतकी जमीन आशिल्ल्यान पावसांत न्हंय जाल्ल्या भशेन उदक व्हांवता. मातयेचो भराव घालून जर हांगा रस्तो केलो जाल्यार फुडल्या पावसांत हांगा हुंवार येतलो असो भंय लोकांक पडला. ह्या सुवातेर पूल वा फ्लायओव्हर करचो अशी मागणी लोक करतात. सायट आमची वेस्टर्न बायपासाची आतां हांगाच्यान अलायनमेंट आसा. हांगा ऑलरेडी तेमी काम चालू केल्लें. आतां हो रोड हांगा हे शेत आतां बुडलां, उदक वचना. हाका इतले आतां ते भरून काडूंक सोदतात, आनी तेच्या वयल्यान आनी आमकां हेजे फुड्यान प्रॉब्लम जावपाक शकता. ताका लागून आमी ह्या स्टिल्सांचेर मागता वेस्टर्न बायपास. हे वाटेन आमकां चड त्रास जाता, आनी हे फुडें हेजे फुडें आनी इल्लो सुबेज पावस पडल्यार हांगा सगळें बुडोवंक शकता. सो म्हजो रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक की हे स्टिल्सांचेर बांदचे आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व करचे म्हणून. हो सरकारान सुदीन धावलेकारान लास्ट टायम सांगिल्लें की पावस येतकच हे उदकाचे आमी थोड पडयतले म्हणून. आतां म्हाका खबर ना, ते अजून येवंक ना. ताणी येवन पळोवचें हांगा की हांगा सिट्युएशन कितें आसा तें. आनी म्हाका दिसता ताणी फिलींग करचे सुवातेर ताणी ब्रिज टायप बांदून ताका हायवेक स्टँड वयल्यान स्टँड दिवन ताणी वयल्यान वचचो. हांगा जर फिलींग करपाचें मातसूय ताणी ट्राय करपाक जायना, कित्याक हांगासर जर फिलींग केलें जाल्यार लोकांक त्रास जातले. मंत्र्यान स्वता पळयल्या उपरांत लोकांच्या म्हणण्याचेर अभ्यास करचो अशें बाणावलेचे आमदार कायतो सिल्वा म्हणटा. मंगोल ऑलरेडी बुडला, थिंगसून बाणाले. तर आतां हांव रिक्वेस्ट करता PW मिनिस्टर सुदीन धवलेकारान बाबान येवन पळोवचें आनी ताचे टिमीक जावन ताणें स्टडी करची. कित्याक कॅचमेंट हें पळय आसा, एरिया पळय आसा तो सारको पॅक जाला. आनी जरी तरी आमी तिका फाल्यां माती घातली आनी पुरोवन घेतलें जाल्यार बुट्टी येतली. आतां लक्ष दशनी आमी माती घालून पुरोयतले म्हणून, कित्याक लोकांचे रिक्वेस्ट आसा, लोकांची लायफ आसा तातूंत. तर हाचेर स्टडी करची, कित्याक लोकांची लायफ
लायफाक डेंजर करून हो रस्तो बांदून कोणाक उपयता न्हय कित्याक वचोंकूच जाय आमीच हाचेर रस्त्याचेर तो लोकूच ना जाल्यार रस्तो कसो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आय लीग क्लबांतल्यान खेळून देशाक खेळपाची सपनां पळोवपी फुटबॉलरांक फामाद आय लीग क्लब साळगांवकार आनी स्पोर्टिंग क्लब बंद जाल्ल्यान धक्को बसला. धेंपे आनी हेर कांय क्लबूय बंद जावंक शकतात. असल्या वायट परिस्थितींत उदेत्या खेळगड्यांक फुटबॉलांत फुडार करात हे खंयचे तोंडान सांगप असो प्रस्न अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकाराक पडला. AIFFन भारताचो फुटबॉल सोंपोवपाचें पावल मारलां. ISLान प्रमोशन ना आनी तातूंतल्यान रेलिगेशन ना जाल्यार फुटबॉलान चॅलेंज उरना अशें जाल्ल्यान साळगांवकार आनी स्पोर्टिंग भायर सरले अशें अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद म्हणटा. There is no promotion for the I-League champions and no demotion from the ISL side. If you qualify, you have to pay so much money, franchises and all those things. This is just a way that they want to do. It's not good for Indian football. There is no challenge. That is the beauty of football. Football is emotions, passion. These people of Goan, big club heads, have given, always spend money, crores of rupees. If you calculate from the 60 years of Salgonka, then the rest of the clubs, it goes into crores of rupees. What did they get back? They got back nothing, but they have got satisfaction of pushing for football forward because of their passion. उदेंत्या खेळगड्यांक आतां कितें सल्लो दिवं हो प्रश्न ब्रह्मानंदाक पडला. He's building a career through that. Now what? No, nothing. There is nothing. Has Federation thought of this? Or thought of suddenly because ISL has given them a certain number of years, certain amount of money, sponsorship and all those things. Is it they ever thought of this? Today I have no guts to go anywhere and say take up football. सालिगांव रावपी भारताचो डिफेंडर डेन्झिल फ्रांको बेजार जाला. तो म्हणटा सद्याक म्हाका व्हड धपको बसला. हें केन्ना ना केन्ना घडपाचेंच आसलें पूण गोंयाक आनी गोंयच्या फुटबॉल मोग्यांक हें पोचोवन घेवप कठीण जालां. फुटबॉलांतल्यानूच येणावळ आशिल्ल्यान खेळगड्यां खातीर तर ही परिस्थिती सामकी गंभीर. क्लब आय लिगांतल्यान फाटीं सरिल्ल्यान खेळगड्यांची सपनां उद्ध्वस्त जाल्यांत. साळगांवकार सारकिल्या म्हालगड्या क्लबान फाटलीं कितलींशींच वर्सां भारतीय फुटबॉलाक गौरव मेळोवन दिल्लो आनी तांकां अशेंच सोडून दिवप बरोबर दिसना. पीटर वाझान फुटबॉला खातीर आपले परीन जाता तें केलां. ताणें एकल्यान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचो सगळो अर्थीक भार सोंसला हाचें आनी भारतांत दुसरें उदाहरण ना. ताका हॅट्स ऑफ. हांव दोनूय क्लबांक खेळ्ळां आनी आयज ज्या पावंड्यार हांव पावलां ताचें येस हांव ह्या दोनूय क्लबांक ओंपतां. AIFF फुटबॉल वांटोवपाक फुडें येतलो आनी मुखेलपणान नोकरी नाशिल्ले खेळगड्यांक आदार दितलो अशी आस्त दवरता. भारताच्या खेळगड्यांचें AIFF चिंतना जाल्यार कितें करपाचें अशें स्पोर्टिंग क्लबाचो अध्यक्ष पीटर वाझ म्हणटा. पण ह्या भुरग्यांचे आमी फुडार चिंता की आय लीग तेणी AIFFन चिंतूंक जाय आशिल्लें ह्या भुरग्यांचो बाबा फुडार कितें तो. ह्या भुरग्यांचो फुडार चिंतून तितून आमी इतले डिले केले. लास्ट डिसिजन जावपाचें आशिल्लें हें डिले करून करून आतां आमी चिंतून तांकां कांयच पडिल्लें ना AIFFक. 2010 महिंद्रा युनायटेड बंद जातकीच आय लिगांतल्यान एक करून टिमी भायर सरत आसात. आतां ह्या पंक्तीन साळगांवकार आनी स्पोर्टिंग आयले. फाल्यां कितें जायत सांगूं शकना पूण एक शर्त शेकड्यांनी फुटबॉलर आतां बेकार पडटले. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.